संतोषाच्या वड उमाळ्या, सोम्या तुझ्या नावान जमल्या. भावानी बहिणीचं एकवटा, भक्तीन बलिदान भेटवून गायल्या. महिमा तुका बापा, महिमा ख्रिस्ताराया, महिमा पाराक्लिता, महिमा त्रिएक देवा. महिमा तुका बापा, महिमा ख्रिस्ताराया, महिमा पाराक्लिता, महिमा त्रिएक देवा. या मिसाची त्या सभा हे बरी आसात. आपल्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार अर्गामी सितात शेनेलिया डिसोजा, मेल्विन मार्टिस हांच्या आत्म्या मिसितात विना मार्टिस, आयरिस कोलासच्या आत्म्या मिसितात एवचिन क्लासो, टायटस तावरो आणि आलिस वेगसच्या आत्म्या मिसितात सिरिल तावरो, एडविन पिंटोच्या आत्म्या मिसितात सिनक्लारा मिरांदा, लॉरेन्स आणि लिली कार्डोसच्या आत्म्या मिसितात लाविटा निकोटाम मिलाग्रिस, सर भावार्थांच्या आत्म्या मिसितात लिओ पिंटो आणि कुटाम घंचिमटा. तसेच आमची ते सवा आम्ही सुम्य मुखार दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचनो आयच्या दिसा आयची देवस्तुती आमकां कोण म्हाका सत म्हणटा तो म्हाका धाडलेल्याक बापाकी सत म्हणटा, आनी आमकां तो वर्ती खामा वर्ती आजापा करूंक शकतलो. मोगाचनो आमी सर्वांनी एकानी देवा वयर पातयोंक आसा आनी खंडी जावन आमकां आजापा वेचमिता ह्या संवसारी आमी करूंक शकतला. ह्याच भावार्थान बरवशान आमी हांगासर ह्या संवसारी जियोंक आसा. सबार पोटी आमचे वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक भावार्थ देवाचे वयर भावार्थ दवरच्या बगार ताका केणलेल्या खातीर ताचे वयर अविश्वासी जाल्ल्या खातीर आमी दूख भोगया आनी ह्या रितीन पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सर पातकां आमची वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो कन्या हांव सर सांगता, मनाची तोडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओमचो अपराध ओमचो बोड अपराध ह्या सदां सांग मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुळका, सोम्या काकुळका, Krista kakutka, Krista kakutka, Soumya kakutka, Soumya kakutka. प्रार्थया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा,
घेवन गुटासो फोड पास्काच्या गुटासो फोड आमच्या जिणेन दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्राना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. तुजे कृपेच्या आदारान सुबामपणी ह्या नव्या जिविताची फळां दिवंक आनी हे भशेन सर्गीच्या संतोशाक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. दुसऱ्या साबता दिसा सडणे सगळे शहर देवाचें उतर आयकोंक जमा जाले. पूण लोकांची केट पळोवन जुदे मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्या विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले. देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी ते इन्कार करून ससनी जिवीत तुमकां पावोनय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगताव आनी हे जातीच्या लोकांतय परतताव. तशें करूंक सरस्परानूच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पंता पर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्या हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आसतले संतोसले आनी देवाच्या उतरां तांणी महिमा दिली. ससनी जिवितां नेमुल्ल्या समेस्तांनी सतमनले. अशें सोमयाचें उतर त्या देशान सगळ्यांनी विस्तारले. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवान आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवायले आनी पावला आनी बार्नबासाचेर कटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पापडली आनी ते इकोनिया भायर गेले. पूण शीस संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. पृथ्वेर शेकांशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीर शेकांशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेच पराक एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जंय ताणें आपणायला. श्लोक. पृथ्वीर शेकांशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेच परान आपली चडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वीर शेकांशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीर शेकांशेक आसलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो सर्वेच पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. पृथ्वीर शेकांशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. म्हज्या उतरांक काल जावन तुमी सलशत जाल्यार तुमी म्हजे करेशी जातेल्यात आनी सत तुमी जाणा जातेल्यात म्हणटा सोमे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
सुवां परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडा ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ पिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सुम्या आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणलो, पिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसून हांव कोण म्हूण तुका समजो ना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें म्हाका म्हज्या बापाकी पळयला. अशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा हें तूं सत्मनिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां, ही उतरां म्हजे सक्तीच हांव उलयना. बापस म्हजे सवे रावून आपली कामां चलयता. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हणून हांव सांगतां ते तुमी सत्माना. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन पुनी सत्माना. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सत्मनता तो हांव करतां ती कामां करतलो. तितलेंच न्ही, ताच्याकी वर्ती कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशा जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाचनो ह्या दिसांनी जेजून आमकां दय दिवची उतरां सांगचें आमकां पळोवंक मेळटा. कालच्या दिसा वा ह्या दिसांनी आमी आयकले, तुमी कळवळचे न्हय, कित्याक तुमी बापाक सत मानतात तर तुमी म्हाकाय सत मानतात. आनी हांव तुमचे सांगता आसा आनी म्हजो बापय तुमचे सांगता आसा. आनी तशेंच आयच्या दिसाय आमी उतरां आयकता. तुमी सतमान जात जाल्यार तुमी वर्ती कामां करूंक शकतल्यात. तुमी म्हाका सत मानता जाल्यार तुमी बापाकी सत मानतल्यात. आनी हांव तुमचे सांगता, तुमचे सवे आसा तर बापय तुमचे सवे आसतलो. तुमी म्हाका पळयला तर बापय तुमकां तुमी बापाकी पळयला. मोगाचनो ही दादोसकायची उतरां, समाधानाची उतरां जेजू आपल्या शिसांक कित्याक म्हणटा. जेजूक कळीत आसलेले प्रारंभातावनूच ताचे वयर कश्ट विघ्नां येवचार आसात. आनी जेजूक धर्न महान जिवीशी मारतले आनी हे कश्ट शिसां वयर येतले. केन्ना हे शिसां वयर येता ते भियान दुस्पडटले. आनी ह्याच कारणां खातीर तांकां धैर्य दिवच्या मुखांतर धैर्य दिवच्या खातीर जेजू ही उतरां सांगचें आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता हे कश्ट शिसां वयर आयलेले. पावलो आनी बार्नाबास तांणी कश्टांत पडटात. केन्ना तांणी तांची मिसांव करनासतात. तांचे वयर जुदेव खडकाय उठोवंक पळयतात आनी तांकां ते मिसांव करूंक कश्टांचें जाता. तरी पूण आयच्या पयल्या वाचपांत आखरेक आमी पळयता शीस संतोशार आनी पवित्रत्म्याक भरले. कित्याक म्हळ्यार तांणी त्या एका निजा देवा वयर पातयेल्ले. तांणी जेजूक सत मानले आनी ह्या मुखांत तांणी बापाकी सत मानले. आनी ह्या कारणा वरवीं ते सगळे पवित्र आत्म्यान आनी संतोशान भरले. सट्टाव जावन आमच्या वयर कश्ट येताना एक अभिप्राय आम सर्वांच्या मतीर येता आनी ते जावन आसा देव खंय आसा. देवान आमकां सोडगा लागीं हे केवळ लायकांक मात्र न्ही, सगळ्या लोकांक आमकां ह्या जगाक आमचे वयर कश्ट आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार हे भोगप त्या मनशा सायबान येता जावंक पुरो. तरी पूण असल्या परिस्थितींत आमी आसतना आमकां धैर्य दिता आमचो भावार्थ आनी आमची पातयेनी. सबार रितीचे बेबिरांत आमकां उरता.
आर्थिक अडचणी आमच्या जिवितांत येताना, आमच्या वयर आमची भलायकी बिगडलेल्या वेळार, आमच्या वयर कश्ट दूख आनी वारा बेजाराय आयिल्ल्या वेळार ह्या सर्व बियांक खाराण जावन आसा आमचे नाविश्वासीपण देवाचे वयर. आज जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका वळखाता जाल्यार तुमी वर्ती कामां करूंक शकतल्यात आनी म्हज्याकी वर्ती कामां तुमी करूंक शकतल्यात. मोगाचे न्हू, असो भावार्थ असो फातयेनी आमी जेजू वयर देवा बापा वयर दवरूंक शकाचे. आनी आमकां सर्व आमची कश्ट, सर आमचे दूख, सर आमचे नाविश्वासीपण पयस करूंक आमी शकतले आनी आमकां आमी भावार्थान आनी आमच्या फातयेन थीर जावंक शकतले. आमेन. C12. Evondo somia देवा काळजामची मोना संगी म्हाका आमी तुजी भुरगीं देवोंडो सोमया देवा तुझे शक्ती तुझे संगी आज भेटयता काणीक पवित्र उर्वावुंडो पायराची कात चिनी आमची करू पवित्र जावूस वाड आमचो सोमया काणी घेवनी घेवूंडो सोमया देवा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक भोयसभेच्या दफाक सर्वेस्व मानवके. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्ली बलिदानां जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दैवोबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. पिपाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोसार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच सर्गी तुकाचो. उंच सर्गी तुकाचो. उंच सर्गी तुकाचो.
सर्गी तुका जय सगळेच पोराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करस तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तुची गोड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबर्त सगट परगचुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कुंवार मरिये देवाच्या माये सांगाती सांज तुजे तिचो पती भगिवन दमदता आनी सव काळी तुका मानवाल्या त्या सगळ्या भक्त बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराच्या आचरा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दिर्घेवण म्हणुया आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका आपूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अतिरेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या अपवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयांची शांती सदां काळ तुमचे सव्यासो एकामेकाक शांती दियात
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी. आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचे पाक म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूरो आमकां वांचे. अत्रेका आमी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे. आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिवीत दिवच्यानी जाव देवा. तुझे स्रगात मास्तू आमकां वांटा. मोगान आमचे थंय एकवटाय. पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूरो आमकां वांचे. अत्रेकान आमी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे. आमच्या राया आमी तुझी प्रजा. तुलाय आमकां रक्तान तुज्या. तुझे वेदी सरशी आमी येता. पवित्र प्रसाद भक्तीन सेवता. पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूरो आमकां वांचे. अत्रेकान आमी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला, ताणें आमकां उगडासाक हे संस्कारलेले जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें. ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण आमी कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. ओसोनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. Avantamso solo, usradamso fanko, deiranami bolo, pergotya Krista, shanti pasot vamru, niti pasot suso, संत सगळ्यां हाडून जावया सचमोगा. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर आमी आसो, जियेशें कर सदां पार. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर आमी आसो, जियेशें कर सदां पार. सकाळींची भेटवणी. येजूच्या देवी काळसा, आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून आनी आलतरेच्या भोवपवीत सक्रामेतान तुवें तुका आसकळ्या नासतना भेटोवच्या सोमेस्त हृदया पासून भाग्यवंत हांव कालमरयेच्या कातावेन काळसा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पोस्तरदीच्या हृदया पासून आनी पाप सैबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्या हृदया पासून सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येजूच्या भोव पवित्र काळसा, येजूच्या देव काळसा तुजे रास येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुज्या भोवदैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पाप सैपाक जातू तुका उसवाड कठायानी बुजावन. म्हज्या देवा म्हज्या सैपा, हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करी नमस्कार करता, व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलाय म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलाय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळ्ळाय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैपा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पत्का म्हज्या पत्काची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या, दिसैपा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळूं, म्हजे कायदे पाळूं, म्हज्या पत्काची काकूत कर. म्हाका पत्क्या बक्षी. भवर्ताचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवातेन एक जण, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिरसत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्का खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उक्तापी केल्यान तूं फटयनाय वा फुटोवन पडनाय. ह्या पावर्तान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पत्कांचे भोगसणे आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सूख चडटले म्हूण हांव बरो आसता. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दाड आनी काकूळदार
आनी तुवें तें बसयला ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर्व संप्रास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेलाचो हांव मोग करता, कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी स बरो आनी स मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान स म्हज्या पातकांची हांव धरता आनी ती कंटाळटा, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व संप्रास चड मोग फावो जाल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताळ करिना म्हूण आनी पातकांचे सुमे सुकयतले म्हूण ते निच्यो करता आमेन. सर्गाचेर आनी अवलास पाव. हालेलुया कित्याक जाका तूं वावोंक फावो जाली. हालेलुया तो आपणे सांगले परी जिवन जाला. हालेलुया आमा पासो तेवा लागीं माग. हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव अवकार मरये. हालेलुया कित्याक सुमी करोस जिवन जाला. हालेलुया. प्रार्थया ये ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्याच्या येशू ख्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे माये अवकार मरे मरिफात ससनाची नेस संतोष आमकां लाभासो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. राखण बडव्या कडेन मागणे. दवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीची देण म्हाका दिलाय, तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. चुपले वच्चे मागणे. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे सुख्रिस्ता आमच्या भावाते तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजान चलयलेलो सेवेचो देवो, तुझ्या सर्गींच्या रासाच्या येण्याक आमचो भाग यात्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां तकनासतना स्वार्थाचे बी पोषण करतले जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत परवशान मनशाकूळ आनी सगळे सृश्टीतय ते बेरुपांतर हाडून तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली, तुजी महिमा ससनाक पसरतली. चुपलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वेर आमच्या सुडवंदराचो आनंद आनी समाधान पसारूं. ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी होगलाप जावं. मोरी आपल्या पुतास आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचो देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.